नमस्कार मोगाळ ऐकप्यानो, तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत मोगाचो काळजाचो येवकार फोन इन अस्तुरी कार्यक्रमान. आयज तुमची सांगातान आसात दोतोर शेखर साळकार. दोतोर शेखर साळकार म्हळें काय कांक्र कर्करोग हें दुयेंस. भिवू नाकात. तुमच्या कॅन्सराक पयस धाडून ह्या वेगळ्या रितीन ह्या कॅन्सराक कसो हाताळप ते संदर्भात आमकां सांगपाक दोतोर स्टुडियोत आयिल्ले आसा. दोतोर नमस्कार. कॅन्सर आनी भयमुक्त जीण हो आयचो आमचो विशय आणि तुमचो खूप खूप मोलादीक वेळ आज आमी घेतला आणि हो वेळ आमी घेतला आमच्या आयकुप्यां खातीर, कारण आयचो तांचे खातीर विशय आसा कॅन्सर आनी भयमुक्त जीण. आतां दोतोर ह्या विशयाक आमी हात घालुयाच. तुमचो विशय मॅडिकल तर आसाच, पूण त्या भायर खूब खूब सामाजीक कार्य तुमी केल्लें आसा. तुमकां पदां आवडटा, तुमकां खेळपाक आवडटा, तुमकां वेगळ्यो वेगळ्यो गजाली करपाक आवडटा. म्हणटकच थोडे भितर मोगाळ ऐकप्यानो आमच्या दोतोरा संदर्भात तुमकां सांगता. दोतोर म्हणजे आमचे गोंयचे नामनेचे ऑन्कोलॉजिस्ट, कर्करोग तज्ञ, अनुभव संपन्न अशे कर्करोगाच्या कार्यांत तांणी खूब खूब वावर गोंया खातीर केला. समाज कार्यांतूय तांचें नांव खूब खूब वयर आसा. गोंयांत तंबाखू गुटखा सेवन करपी रुग्णाक तांणी खूब बरे पद्दतीन हाताळ्या. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलान ज्युनियर आनी सिनियर रेजिडंट म्हणून तांणी काम केलां. प्रचंड असो तांचो अनुभव. कॅन्सर तज्ञ डॉक्टर R.S. राव, डॉक्टर S.A. प्रधान, डॉक्टर J.J. व्यास, डॉक्टर लुझिटो डिसोजा आणि P. जगन्नाथ हे आमचे देशाचेच न्हय तर संवसारांतले नामनेचे कॅन्सर स्पेशालिस्ट. सायोंच्या हॉस्पिटलांत तांणी काम केलां. डॉक्टर M.N. घीवाला, डॉक्टर S.A. आचार्य, डॉक्टर S.P. नाडकर्णी, डॉक्टर T.T. चांगलानी, डॉक्टर A.P. चौकर हांचे बरोबर काम केलां. ताजे उपरांत तांणी वावर केला तो सुश्रुषा हॉस्पिटल दादरचें. थंय डॉक्टर M.S. लाड, डॉक्टर भानुशाली, डॉक्टर अनंत जोशी आणि तंबाखू सेवना विशीं तांणी इतलो वावर गोंयांत आनी गोंया भायर केल्लो आसा. म्हाका दिसता दोतोर सगळे भारतभर तुमी तंबाखू पेशंटांक पयस वचपा खातीर आदार केला आणि हाका लागून 2006 सालान दोतोर, इफ आय एम नॉट रॉंग, तुमी वर्ल्ड कॅन्सर काँग्रेस 2006 हे व्हडलें वॉशिंग्टन हांगा एक वर्कशॉप जाल्लो, तातूंत भितर तुमचो पेपरूय जाला ह्या संदर्भात. आनी सिगार ओडप, तंबाखू सेवन करप हे गूण, हे दुर्गूण मनशाचे कशे पयस करप हें आमच्या दोतोरान आमच्या गोंयकारांक तशेंच गोंया भायल्या लोकांक सांगलां. मोगाळ ऐकप्यानो, NGO नोट इंडिया गोवा कॅन्सर सोसायटी तशेंच गोंय सरकार आनी मिडिया हांच्या आदारान दोतोर सतत काम करीत आसता तुमकां सिगारा पासून पयस रावपा खातीर. कोविडच्या काळांत तर 2021 सालांतलो सगळ्यांत मोठो पुरस्कार आमच्या दोतोरांक मेळिल्लो आसा, कारण कोविडाची जागृताय करप आनी ताचे संदर्भात भंय पयस करून लोकांक आदार करप. इंडियन मेडिकल असोसिएशना तर्फे तांकां कितलेशेच सत्कार तांचे जाल्यात. आदर्श युवा संघ हांणी मुखेलमंत्र्या हस्तुकी तांचे रुग्ण सेवे खातीर खास अशे तांकां पुरस्कार भेटयल्या. ते सध्या चीफ ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्को सर्जरी मणिपाल हांगाचे. तशेंच नॅशनल हॉस्पिटल ऑर्गनायझेशन फॉर टोबॅको इराडिकेशन म्हणजे NOTE नोट इंडिया हाजे ते सध्या अध्यक्ष जावन आसात. प्रेसिडेंट टेलिमेडिसिन सोसायटी ऑफ इंडिया हाजे ते अध्यक्ष जावन आसात. दोतोरालो म्हाका दिसता दोतोर तुमची वळख सांगली जाल्यार वळेरीच सोंपची ना. फक्त इतलेच खातीर सांगता दोतोर, कॅन्सर म्हणटकच आमी भितात आनी ह्या दुयेंसा संदर्भात आमी लोकांक कळिल्लेंच आसा. आज हो विशय आसा, आमी ताजेर उलोवया. कॅन्सर म्हणो काय लोक भितात, म्हणटकच कॅन्सर म्हळ्यार नेमकें कितें हाजे संदर्भात थोडेशें आमच्या आयकुप्यांक तुमी सांगप बरें न्हय? कॅन्सर एक्चुअली हो लोकांक भंय दिसताच, पण इट इज अ व्हेरी सिंपल. ताजो सांगपाचें म्हणल्यार इट इज जस्ट अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स. म्हणजे आमचे सेल्स नॉर्मली वाडटात, हळूहळू वाडले की ते आपूण जावन मरतात, मागीर नवे सेल्स येतात. ही एक सिस्टीम सामकी एक कॉम्प्युटरायज सिस्टीम देवान केल्ली आसा आनी ताजेर तुजो मेंदूचो मातसो कंट्रोल आसता. कॅन्सरान कशें जाता, हो जो कंट्रोल जो आसा तो कंट्रोल वता. सो इट इज जस्ट लायक अ हेपेजाड मस्ती करपी भुरगो कसो आसता तो कोणाचेर आयकना, तशें हे सेल्स मातशे कितें करतात, म्हणजे ते वाडत वतात, तांचो कंट्रोल वता. मागीर तो एका जाग्यार सपोज जालो, तो ब्रेस्टान जालो कॅन्सर वाडलो, तो थंयसून रक्तांसून किंवा ते लिम्फ नोडांसून वता, लिम्फ नोडाक वता, थंयसून तो लिव्हराक वता, मागीर ब्रेनाक वता. सी ब्रेस्ट कॅन्सराक जालो, ब्रेस्ट फाल्यां काडली जाल्यार तूं बरो जावंक जाय न्ही, पण सगळें बरें जायना. कित्याक थोडे लेट आयिल्ले तांचे ऑलरेडी रक्तान जो आसा तो दुसरे कडेन वता, थंय सेटल जाता, मागीर तो त्रास जाता. सो there are 3 important organs which are fatal. म्हणजे तातून मनीस मरू शकता. one is liver, one is म्हणजे lungs आणि one is brain. हे 3 इम्पॉर्टंट जर जो
पावना जाल्यार तुका लायफाचो धोको नासता. अच्छा सो तो पावच्या पयलीं जर तूं आयलो दोतोरा कडेन जाल्यार तूं एकदम टोटल बरें जावपाचो चान्स दोतोर हाजी लक्षणां कितें म्हणून कशें कळप कॅन्सर म्हणजे जाता? प्रत्येक ऑर्गना प्रमाणे लक्षणां आसता ती. नॉर्मली आमचे कशें एनी गाठ आमी सांगा इम्पॉर्टंट आहा ती गाठ खंयी तुका गाठ आसा की तुमी दोतोराचें एक ओपिनियन घेवकूच जाय. आपुणूच ती गुगलाचेर वचून ते गुगलाचेर टायप करून डॉक्टर गुगलाक मेळपाची कांय गरज ना. अच्छा. तुका छातयेन गाठ आसा, मानेन गाठ आसा, पोटान खंय लागता, 90% गाठी ह्यो साद्योच आसता. अच्छा अच्छा. पूण तो दुखतलो आपल्याक आनी मागीर आपूण दोतोरा कडेन वतले अशें जावपाक जायना. म्हणजे तुका गाठ आयली की बाबा ताजेर एक स्टडी जावपाक जाय, ताजेर एक निडल बायोप्सी करपाक जाय किंवा एक सोनोग्राफी केली आनी ती कळ्ळी तुका की सादी घेवन मागीर ओके. पण पयलींच ना ती सादीच आसतली आपूण आनी दोतोरा कडेन कित्याक वचूं म्हणून टायम काडटले. आनी बायलां आमचे तातूंत स्पेशलिस्ट सारकी ती तांकां निमताच आहा की दोतोरा कडेन न वचपाक. ना म्हणटली आयची खंयची शिरगांवची जात्रा आहा, फाल्यां मयेची जात्रा आहा, फाल्यां आनी खंयचें कोणाचें लग्न आहा, लोकांचे साखरपुडे आहा, ते तांकां प्रायोरिटी आपली हेल्थ सोडून. दोतोर सो इम्पॉर्टंट यू आर टू युअर हेल्थ इज इम्पॉर्टंट. सो तुवें बरोबर रावप ही सामकें गरजेचें आसा. आतां दादल्यांक आनी बायलांक कशें कॅन्सर जावपाचें कितें वेगळेपण कशें कितें आसता? बायलांचे कशें बायलांचे ऑलमोस्ट 75% जे कॅन्सर आहा ते ब्रेस्ट एक, युट्रसाचे बॉडी, युट्रसाचे सर्विक्स आणि ओव्हरी. 75% जे कॅन्सर आहा बायलांचे हे चारूच ऑर्गन म्हणजे ऍक्च्युअली 3 ऑर्गनूच असतात, ब्रेस्ट, युट्रस आणि ओव्हरी या तिगांन असतात. सो त्या तिगांची काळजी घेवप सामकें गरजेचें आसता. सो आमी केन्नाय सिम्पटम्स घेवन आयले की हाजेर पयलीं आमचो फोकस आसता. दादल्यांच्या हातून ओरल कॅव्हिटी कॅन्सर म्हणजे आमचे तंबाखूचे जे कॅन्सर असता, ओरल कॅव्हिटी जिबेक जावं शकता, बकल मिकोजा, जिंजायवा आमी म्हणटात, सो दांतांच्या सकयल जे असता तातून. लंग कॅन्सर इज इम्पॉर्टंट, इंटेस्टायनल कॅन्सर असता म्हणजे कोलोन बिलोन आसा, लिव्हराचे, हे दादल्यांक मातशे चड कॉमन असता. सो बायलांचे आमी नॉर्मली आनी नंबर इज व्हेरी हाय. आतां आमी जर पयले गोंयांत जर आमी पयले जाल्यार आमकां प्रत्येक वर्साक 300 नवे ब्रेस्ट कॅन्सर पळयता आमी, विच इज नंबर 1 सध्या. आमी ऑल ओव्हर इंडिया, ऑल ओव्हर जगाचे सध्या ब्रेस्ट कॅन्सर नंबर 1 जाला. पयलीं आशिल्लो सर्वायकल कॅन्सर म्हणजे युट्रसाचें तोंड आसा पळय, सर्विक्स म्हणटा आमी ताका, ताजो कॅन्सर नंबर 1 आशिल्लो एक अरावंड 10 years बॅक. आयज नंबर ब्रेस्ट कॅन्सर इज बिकम नंबर 1. आमकां दिसता की विलेजींनी बी म्हणजे सर्वायकल कॅन्सर आसतलो ना, आयज विलेजींनी 2nd tier सिटी, 3rd tier सिटीन सुद्दां ब्रेस्ट कॅन्सर हॅज बिकम ए नंबर 1 केलें सारको. दोतोर आतां आयच्या लोकांची लायफस्टायल बदलल्या पळय, ह्या लायफस्टायलीक लागून हे कॅन्सराचें प्रमाण वाडटा बी अशें कितें घडटा? दॅट इज वन ऑफ द कॉज. सी प्रॉब्लेम कशें आमचे कॅन्सराचे, कॅन्सर वी डोंट नो एक्सेप्ट इन मे बी सर्वायकल कॅन्सर. बाकीचे आमकां एक्झॅक्ट कॅन्सर कितें जाता हें कोणाकूच खबर ना. इट इज लायक अ सर्कमस्टेन्शियल एविडन्स म्हणटा. म्हणजे तातूंत एनवायरमेंट इम्पॉर्टंट आहा, तुजें डायट इम्पॉर्टंट आहा, तुजी जेनेटिक्स इम्पॉर्टंट आसा, तुजी ती तंबाखू, अल्कोहोल, ऑल दीस थिंग्स विल प्ले अ रोल. सो मल्टीफॅक्टोरियल आसा. टीबी बी कशें आहा, टीबी वी नो दॅट इट इज कॉज बाय मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस. सो ताजेर रोखडी वखदां आयली. सर्वायकल कॅन्सर आमकां कळ्ळो की HPV वॅक्सिना हाजेर खाता, व्हायरसी खातीर जाता, ताजेर वखद आयलें. सो इफ यू नो वन ऑर्गन, वन ऑर्गॅनिझम वीच कॅन कॉज कॅन्सर, जाल्यार तुका रोखडो ताजेर उपाय येता. पण हियर इट इज लायक अ सर्कमस्टेन्शियल एविडन्स. म्हणजे एनवायरमेंट तूं कशें कंट्रोल करतलो, तुजो जेनेटिक कशें कंट्रोल करतलो, टू मेनी थिंग्स टू बी कंट्रोल्ड. सो ताजेर आमकां कळ्ळें. म्हणून आमी वी आर ट्रायंग टू कंट्रोल द कॅन्सर स्प्रेड. जोपर्यंत कॅन्सर स्प्रेड जायना तोपर्यंत तुका लायफाक कांय धोको ना. सो यू हॅव टू कम अर्ली. सो आमी म्हणटा अशें अर्ली डायग्नोसीस सेव्स लायफ. आमी तुमचे कडेन येतात, गव्हर्मेंट वता तुमचे कडेन, आमी अशें एक्टिविटी करता. ही तुमची आतां एक्टिविटी आहा, तातूंत कितकेशे जाणांक हे पावतले फुडें, तांचे कडसून आनी फुडें पावतले. सो इट्स इज अ इलेक्ट्रॉनिक मिडिया, प्रिंट मिडिया, रेडिओ, ऑल दीस आर अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर इन अवेरनेस क्रिएट करपाक. सो दॅट लोक बेगीन दोतोरा कडेन येवचे, इन्व्हेस्टिगेशन करचे आनी तांणी आपलो डायग्नोसीस बेगीन करून ट्रिटमेंट बेगीन करचो. बेगीन येवप हाचे 3 मेजर फायदे आसा. एक म्हणजे तुका लायफ बरें मेळटा, यू आर ऑलमोस्ट लायक अ नॉर्मल. आतां ब्रेस्ट कॅन्सर आमचे कडेन 5 वर्सांनी, 10 वर्सांनी, आयज 10 वर्सांनी आनी 12 वर्सांनी 2 पेशंट आयिल्ले, अँड दे आर लुकिंग सो हॅपी. म्हणजे तांकां पळयतकच तुकाय बरें दिसता की तांकां एक उमेद येता की दोतोर आपूण अजून आसा बरें. इट इज अ स्टिम्युलस फॉर अस ऑल्सो. आमकांय मातशें बरें दिसता तें पळोवपाक. सो वन इज दॅट यू वील हॅव अ गूड लायफ. सेकंड थिंग, यू कॅन सेव द ऑर्गन.
म्हणजे सगळी ब्रेस्ट काडपाची गरज ना. ओके वी कॅन सेव्ह द ब्रेस्ट इफ यू कम इन अर्ली स्टेज. ओके 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 आणि तिसरो मोस्ट इम्पॉर्टंट, यू सेव्ह मनी ऑल्सो, बिकॉज द खर्च ऑफ इनिशियल ट्रिटमेंट इज व्हेरी लेस कम्पेअर्ड टू आमच्या गोंयांत. तर आमी गव्हर्मेंटाची DDSY स्कीम आहा, ताजेर तुका म्हणजे नॉर्मली जो 5 लाखाचो खर्च आहा तो तुका एक 50,000 तुका सगळी ट्रिटमेंट जावंक शकता. म्हणजे सर्जरी जावंक शकता, रेडिएशन जावंक शकता, किमोथेरपी जावंक शकता. सो इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट दॅट दीज आर बेनिफिट्स ऑफ कमिंग अर्ली टू डॉक्टर. 90% आम्ही जे म्हणटा खर्च जालो कॅन्सरान, तो सगळो लेट स्टेज 3 and 4. When you spend huge amount of money, and life is only थोड्या महिन्यांनी किंवा एक मॅक्सिमम एक वर्षभर वाटतं. सो बेगीन येवप इज द क्रक्स ऑफ दीस. हातून सगळ्यांत बरो जावं शकता सारको. पूण दोतोर गोंयांत जनरली खंयच्या कॅन्सराचें प्रमाण अशें चड आसा? आमचो ब्रेस्ट कॅन्सर इज नंबर 1. अरावंड म्हाका दिसता आमचे टोटल नंबर आसता एक अरावंड 1,500 बी आसतले नवे कॅन्सर. सी आमकां चड नंबर कित्याक दिसता, एका वर्सा फाटीं जाल्लो तोय परतो घेवन येता, एकदा 2 वर्सां फाटीं जाल्ले घेवन येता, 5 वर्सां फाटीं जाल्लो तो येता. सो एट अ टायम गिवन मातसो नंबर चड दिसता. पण नवे कॅन्सर म्हणजे ह्या वर्सा जानेवारी टू डिसेंबर पर्यंत नवे कॅन्सर इज अरावंड 1,500. म्हणजे इट इज 100 पर लॅक ऑफ पॉप्युलेशन. कॅन्सर म्हणजे आतां चड करून ब्रेस्ट कॅन्सर गोंयांत नंबर 1 इज तो 300 नंबर आसता. ओके. मागीर ओरल कॅव्हिटी आसा, सगळे ओरल कॅव्हिटी म्हणजे सगळे धरले, जीब आनी सगळे धरले जाल्यार अरावंड 20% सुमार आसा. सो मे बी अरावंड 200 सुमार आसतले. आणि मागीर लंग कॅन्सर इज आसा, इंटेस्टायनल कॅन्सर आहा, आणि बायलांचे हे सर्वायकल कॅन्सर हॅज गॉन डावन. इज वन गुड थिंग अबाउट वॉट हॅज हॅपन इन लास्ट 20 years इज सर्विक्स कॅन्सर जो नंबर 1 आशिल्लो तो आता कमी जायत चल्ला. दॅट इज बिकॉज दोतोर म्हाका दिसता तुमी सर्वायकल कॅन्सराचेर मातशें आमच्या आयकुप्यांक कळीत केल्यार कसो, म्हणजे कित्याक सर्विक्स आहा न्ही, ही वॉज नंबर 1 कॅन्सर आशिल्लो. म्हणजे ते तोंड आसता न्ही, आमचे युट्रस आहा, जे आमची भुरगीं जावपाची युट्रस आसा ताजे तोंड आहा ताका आमी सर्विक्स म्हणटा. ती आमकां आतां खबर आहा ताका कित्याक कॅन्सर जाता तो. दॅट इज बिकॉज ऑफ HPV व्हायरस, ह्युमन पेपिलोमा व्हायरस म्हणून, त्या व्हायरसी खातीर तो कॅन्सर जाता. सो बिकॉज वी नो दॅट इट इज कॉज बाय व्हायरस, दॅट इज अ वॅक्सीन नाव अवेलेबल. ती जर भुरग्यांनी म्हणजे चलयांनी जर 9 years to 14 years किंवा मागीर सुद्धा इवन अप टू 20 years घेतले जाल्यार ऑलमोस्ट 99%, 95 to 99% तुका फुडें कॅन्सर जावचो ना हाजी तजवीज आमी करूं शकता. अच्छा अच्छा अच्छा. फॉर एक्झाम्पल आयज एट अ गिवन टायम सपोज सगळे चलयांक आमी वॅक्सिनेट केले 9 to 14च्या, आणि एक 20-30 वर्सांनी कॅन्सर ना जावंक शकता तो सर्वायकल कॅन्सर. इतको ताजो कित्याक सगळे जाण कोणाकूच जावचो ना न्ही. आणि एवरी समज 9 वर्साचे 14 वर्साचे तुवें दीत रावले ते वॅक्सीन, फ्युचर अरावंड 20-30 वर्सांनी कॅन्सर जावपाचो चान्सीस सामके कमी जावंक शकता. मातशी कॉस्टली आहा सध्या वॅक्सीन, पण गव्हर्मेंट इज ट्रायंग टू रिड्यूस दॅट कॉस्ट. मातशी ती कॉस्ट कमी जाल्यार ते नॉर्मल जे शेड्यूल आहा इम्युनायझेशन शेड्यूल तातूंत जर ते आयले जाल्यार इट वील बी अ व्हेरी बिग हेल्प. ताज्या बद्दल कितें कितें लोक स्प्रेड करता मेसेजीस, बट दोन पीपल शूड नॉट थिंक बिकॉज कॅन्सर इज अ बिगेस्ट थ्रेट. ताज्या बाकीचे कमी थ्रेट आहा ते घेवन काय फायदो ना, बिकॉज तांचे हाल खूप जाता. आमी पळयला कॅन्सर जरी नंबर कमी जालो तरी तांचे हाल खूप जाता सामके, ब्लिडींग आनी हे ते खूप त्रास आसतात. दोतोर खूब फावटी कशें जाता, एकदां एक म्हयनोभर सुद्दां वचना पळय ताका कॅन्सर डिटेक्ट कॅन्सर म्हणून कळटा कितें, आनी तो वताय बी अशें थिंग्स आर अवेलेबल इन सम कॅन्सर. तुका कळपाक लेट जाता. पोटाचो कॅन्सर आहा कळपाक खूप लेट जाता. लंग कॅन्सर आहा खूप लेट जाता, कित्याक तुवें प्लेन एक्सरे काडलो जाल्यार कांय दिसपाक शकना तुका. तशेंच अनलेस यू डू इन्व्हेस्टिगेशन यू कॅनॉट डायग्नोज दीस थिंग. वायल ब्रेस्ट कॅन्सर कसो आहा, हात लायलो की कळटा. तोंडाचो कॅन्सर कसो आहा, केले की कळटा. सो इट इज सिंपल टू डायग्नोज जाता. सो सर्वायकल कॅन्सर ऑल्सो इज इझी, पूण ते गायनेकोलॉजिस्टान जर सपोज ते पळयले ते जाल्यार रोखडे कळू शकता की बाबा हे प्रॉब्लेम आसा म्हणून भितर. आणि बेस्ट चान्स ऑफ सर्वायकल कॅन्सर ना आनी एक हांव सांगूंक विसरलो, इट इज 100% क्युरेबल. इन स्टेज 1 and 2 आयलो न्ही 100% क्युरेबल आसा. सो इफ यू कम इन टायम, आनी सिंपल टेस्ट ताका पेप स्मियर आसा, जस्ट स्क्रेपिंग करपाचें आणि एक अरावंड म्हणजे 1000 रुपयाच्या भितर तुका डायग्नोसीस जावंक शकता. व्हेरी नायस. सो आणि नाव आता आमची गव्हर्मेंटाची ती बशी आहा त्यो सगळे कडेन वता. दे आर डुईंग पेप स्मियर अँड ऑल दोज थिंग्स. दे आर डुईंग मॅमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड. सो ऑल दीस टेस्ट विच आर रेग्युलरली रिक्वायर्ड टू डायग्नोज बेगीन, ते आता गव्हर्मेंट तुमच्या घरा येता. सो तुम्ही ताजो फायदो घेवपाक जाय. व्हेरी नायस. कळ्ळें न्ही. सो दीस इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ द लोकांनी वचपाक जाय टेस्ट करपाक. दोतोर तुमचे कडेन इतली माहिती आसा, आमचे कडेन वेळूय तितलो कमी आसा, पूण तरी पूण आनीक एक प्रश्न तुमकां हांव विचारून दवरतां. तो इतलेच म्हाका दिसता की जी घुवळे वखदांक लागून जो कॅन्सर जाता
ताजे संदर्भात एक, आनी दुसरें म्हणजे नित्याक जी मनशाक दुयेंतां जातात पळय, म्हणजे दुयेंस म्हणजे डायबिटीज धरया, प्रेशर म्हणया, ह्या सगळ्या दुयेंसाचें आनी कॅन्सराचें एक कितें नातें आसा हाजेर आमी उलोवया. तुमकां एक बरें कांतार आवडटा आनी तुमी भितर येतनाच तें बरें गुणगुणटाले. तुमकां जाय जाल्यार तुमी गुणगुणू येता दोतोर. गाडीचे बुंग पँग पँग बुंग पँग पँग बुंग पँग जाता कित्याक म्हज्या काळजाक दोकर दिता. वा दोतोर, कॅन्सरा सारकें दुयेंस तुमी हाताळटात आनी कॅन्सराचे पेशंटाक हाताळटात. तुमच्या एकंदरीत जी तुमचें व्यक्तिमत्व आसा तें खूब खूब प्लेजंट आनी म्हाका दिसता पेशंटाक एक वेगळ्या राज्यान घेवन वता. दोतोर, आमी तुमकां 2 प्रश्न विचारिल्ले. प्रेशर, डायबिटीज हाजो एक संबंद कॅन्सरा खातीर, आनी दुसरें म्हळ्यार गुळये वखदांच्या संदर्भात, म्हणजे जे घेता तांकां कॅन्सर जावपाची शक्यता. गुळयेची वखदां बी हातूंत चडसो व्हडलो तसो प्रॉब्लेम जावचो ना कॅन्सराक जावपाक. हय, पूण इम्पॉर्टंट पार्ट डायबिटीज आनी हे दीज आर मेकिंग ट्रिटमेंट डिफिकल्ट. तुका साखर आसा जाल्यार तुका रोखडो ट्रिटमेंट करूंक मेळना, मातसो टायम सगळें कंट्रोल करचें पडटा. साखरे खातीर बाकीचे इन्फेक्शन जावपाचे चान्सीस वाडटा. सो तशें आसा, पूण तांच्या खातीर कॅन्सर जाता अशें आमी म्हणूंक शकना. कॅन्सरचे इम्पॉर्टंट इज 2 थिंग्स. वन इज स्मोकिंग. दॅट वी नो 100% नाव दॅट तूं कसलेय तरेचे तंबाखू तुवें खाल्लो जाल्यार तुका ओरल कॅविटी, लंग कॅन्सर, बायलांच्या हातून ब्रेस्ट कॅन्सर ऑल्सो जो स्मोकिंग बायलां करतात तातूंतय ब्रेस्ट कॅन्सर वाडूंक शकता, ब्लॅडर कॅन्सर वाडूंक शकता. सो ऑलमोस्ट एवरी सिस्टम इज एफेक्टेड बाय तंबाखू. सेकंड इज अल्कोहोल. अल्कोहोलान ती हेपेटायटीस जावन तुका हेपेटायटीस सी जाली आनी फुडें मागीर हेपेटायटीस बी जाली, सी जाली. दीज आर प्रिकर्सर ऑफ हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा. सो ते आसा. दोन्ही जे नॉर्मली कशें जो सिगरेट ओडटा तोच सोरो पिता, तोच मागीर तो मांस खातलो, तांकां आनी मागीर चान्स वाडटा. तातूंत तुका जेनेटीक मातशें प्री डिस्पोजिशन आसा जाल्यार आनी वाडटलो चान्स. सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट ऑल दीस यू शूड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीस वायसीस. रिगार्डींग तुमी उदर म्हाका विचारलेलें आमचे सिम्पटम्स न्ही, एक इम्पॉर्टंट हांवें तुमकां सांगलें की पयली गांठ, एक ती गांठ इम्पॉर्टंट. दुसरें एनी अल्सर तोंडान जर दिसता, तुवें केलें आनी तुका दिसलें की जिबेक कातरो पडला आनी तो पेकना. नॉर्मली सादे कात्रे आसता पूण ते 15-20 दिसांनी तुका पेकूंक जाय. 15 दिसां वयर जर कातरो आसा, पेकना आनी तुका दुखता कितें जाल्यार तुवें रोखडो दोतोरा कडेन वचपाची गरज आसा. दुसरी इम्पॉर्टंट, तुका खोकली येता, कंटिन्युअस कॉफ आसा, तुका कळ्ळें न्ही, खोकली आसा, रगत पडटा खोकलेन जाल्यार इमिजिएटली दोतोरा कडेन वचूंक जाय. संडास, तुका नॉर्मली सारको जाता संडास, हळू पडटा, तुका रगत पडटा. नॉर्मली पायल्सान खुबशे जाणांक पडटा, पण ताच्या खातीर खुबशे आमकां चुकता, कित्याक सगळे म्हणटा पायल्सूच आसा आपल्याक म्हणून. पण पयलीं तुमी रूल आउट करूंक जाय की तें कॅन्सर ना. मागीर तुवें पायल्साचेर तुवें ट्रिटमेंट करपाक टायम गेलो मातसो फरक पडना. सो एनी चेंज इन युअर बॉवेल हॅबीट, म्हणजे पयलीं तुका संडास सारको जातालो, आतां तुका दिसता की ना आपल्याक 4 उठचें पडटा, 2 दीस संडास जाता, 3 दीस संडास जायना, परत जालो जाल्यार मागीर पातळ संडास जाता, मोडची पडटा. म्हणजे तुजी सिस्टीम जी आशिल्ली स्टँडर्ड ती सिस्टीम सगळी चेंज जाली. देन यू मस्ट गो टू द डॉक्टर. बायलां आसा तांचो म्हयनो बंद जाला, परत 2 वर्सांनी परत म्हयनो चालू जावप, म्हणजे ऑल्सो तुमी दोतोरा कडेन वचपाची गरज आसा, म्हणजे समथींग न्यू इज हॅपनिंग. आनी इम्पॉर्टंट पार्ट इज स्टमक कॅन्सर बी आसता. स्टमक कॅन्सरान तुजी रूच कमी जाता, वेट कमी जाता. पयलीं तुका दिसतालें आपूण 2 मूद रायस खावंक शकतालो, आतां तुका दिसता ना 1 मूद रायस खालें की पोट भरिल्ल्या भशेन दिसता. ऑल दीस थिंग्स आर इम्पॉर्टंट. मागीर एक चपाती खाता तूं, नॉर्मली बरी चपाती वताली सकयल, आतां तुका दिसता की अशी धुकलची पडटा भितर, उदक पिवचें पडटा. दॅट मिन्स समथींग इज ऑबस्ट्रक्टिंग युअर दीस. सो ऑल दीस थिंग्स, दीज आर द इम्पॉर्टंट. आमी हाका कॉशन म्हणटा आमी ते. सो हें जालें न्हय म्हणजे तुमकां कॅन्सर जालो असो न्हय, बट यू मस्ट कम टू द डॉक्टर इमिजिएटली. तुमी आपले ते आंगार काडूं नाका. जाल्यार सगळे म्हणटाले अरे म्हाकाय हें जाता, हें म्हाकाय लूज मोशन जाता, म्हाकाय जाता, म्हणजे म्हाकाय कॅन्सर आसा म्हणून तातूंतच आबूज जातात. दीस मिन्स यू शूड कम टू द डॉक्टर. म्हणजे तुवें दोतोरा कडेन येवन ताजे कडसून एक कन्सल्टेशन घेवपाक जाय आनी इन्व्हेस्टिगेशन तुवें केलें. सपोज तुका रगत पडटा, तुवें बाबा एक सिग्मोडोस्कोपी करून पयली म्हणजे कोलोनोस्कोपी करून म्हणजे कांय ना, ओके, देन यू ट्रीट युअर पायल्स बीस कितें आहा तें. ना पूण आपल्याक जावचेंच ना तें, आपल्याक जावचें ना, कळ्ळें न्ही, आनी तें गुगलाचेर वचप आनी हें करप, त्या पेक्षा एक दोतोरा कडेन वचून सारकें ओपिनियन घेवप इज सामकें इम्पॉर्टंट आसा. पूण दोतोर आतां जालो धरया कॅन्सर, म्हणजे इतले सगळ्यां पॉझिटीव हें आयलो रिपोर्ट तांचो, जाल्यार मागीर फुडलो जो प्रोसेस आसा ताजें निदान, ताका लागून कशा पद्दतीन त्या पेशंटाक निदान करप म्हणजे ताका व्हेरी सिंपल आसा. थोडे लायक ब्रेस्ट कॅन्सर जाल्यार जस्ट एक निडल घाली जाल्यार तुका कळटा, किंवा एक ट्रू कट बायोप्सी केली तुवें, एक 2-4 दिसांनी तुका रिपोर्ट कळटा की तुका आसा काय ना तें. मागीर ताजे स्पेशल टेस्ट आसता, हॉर्मोनल टेस्ट, त्यो करूंक मेळटा.
एंड सपोज ऑपरेबल आसा जाल्यार पयलीं आमी ऑपरेशन करतात. आनी स्पेशल तुका सपोज HER पॉझिटिव्ह आसा, ट्रिपल नेगेटिव्ह आसा जाल्यार पयलीं किमोथेरपी दिवन तो बारीक करपाचो, मागीर ऑपरेट करपाचो. सो डिफरंट थिंग्स आर देर. पण इम्पॉर्टंट फर्स्ट वी हॅव टू डू टेस्ट टू फायंड आउट इट हॅज नॉट स्प्रेड. ओके. सो तुका आतां कळ्ळां आमकां ब्रेस्ट आसा म्हणून, जाल्यार तुवें सोनोग्राफी करूंक जाय, लिव्हराक पावला काय ना तें, चेस्ट एक्सरे काडचो पडटा, तुवें लंग्साक पावला काय ना तें. आनी स्टेज जर वाडलेली आसा जाल्यार आमी मागीर पेट स्कॅन करता. ओके. सपोज स्टेज 3 आहा तूं जाल्यार पेट स्कॅन करप इम्पॉर्टंट, कित्याक स्टेज 3 तुजो ट्रिटमेंट वेगळो आसता, स्टेज 4चो ट्रिटमेंट वेगळो आसता. पेट स्कॅन पेट स्कॅन म्हणजे तुका खंय खंय जगा म्हणजे बॉडीन खंय आसा जाल्यार तो तुका डिटेक्ट जावंक शकता. ऑल दीस फॅसिलिटीज आर अवेलेबल इन गोवा टुडे. आमच्या मणिपाल हॉस्पिटलान तुका आयज पेट स्कॅन आसा, एंडोस्कोपी आसा, सगळ्यो स्कोपी आहा, CT स्कॅन आहा, MRI आसा. सो एट वन प्लेस तूं आयलो, बायोप्सी करून तो पॅथॉलॉजिस्ट आहा, ट्रू कट बायोप्सी करूंक मेळटा, ट्रिटमेंट सगळो एट वन प्लेस तुवें सगळें म्हणजे धांवपळ तुका हें करपाक हांगा चल, हें करून थंय वच अशें एक आमचें एक सेंटर आसा. GMCन ऑल्सो एवरीथींग इज पॉसिबल, फक्त पेट स्कॅन थंय ना, तें आतां हळू हळू येवपाचें आसा. सो देर आर सिस्टम वीच इज अवेलेबल. तुका रेडिएशन मशीन जाय पडटा, बिकॉज इट इज अ इंट्रिगल पार्ट ऑफ द ट्रिटमेंट. तूं फक्त ऑपरेशन करून बरो जावचो ना, ऑपरेशन करून तुका मागीर किमो दिवची पडटा. किमो थोड्यांक किमो नाका आसता, थोड्यांक हॉर्मोन दिवचे पडटा, थोड्यांक रेडिएशन दिवचें पडटा, थोड्यांक फक्त सर्जरीन प्लस रेडिएशन. सो ऑल डिपेंड्स ऑन वॉट इज द रिपोर्ट ऑफ दॅट. त्या रिपोर्टाचेरूच सगळें आसता. पूण ते किमो जी दितात आनी किंवा रेडिएशन जे दितात ताजे दुश्परिणामूय आसता दोतोर? सगळे मेडिसिनाचे आहा न्ही, हे दुश्परिणाम हे आसाच. खंय ना म्हण तूं आतां एस्पिरीन गुळी घेता फॉर हार्ट अटॅक आयलो की एस्पिरिनानूय ब्लिडिंग जावंक शकता. सो लॉट ऑफ थिंग्स कॅन हॅपन बिकॉज ऑफ एंटीबायोटीक तूं घेता, एंटीबायोटिक्सान तुका लूज मोशन जावंक शकता, हें जावंक शकता. सी यू हॅव टू फायंड आउट वॉट इज तुका बरें आनी वायट, म्हणजे तातूंत ते बॅलन्स करून तो मागीर ट्रिटमेंट चालू करता. इवन किमोथेरपी आसा, किमोथेरपीन तुजे केस वता, युअर काउंट्स फॉल डावन, इम्युनिटी देंवता. पण दीज आर ऑल टेम्पररी. त्या वेळार ते आमी मॅनेज करप आनी देन लोकांक परते केस सगळे परते येता. थोड्यांक ते डिफरंट टायपचे येवंक शकता, म्हणजे थोडे म्हणजे पयलीं धवे येता, थोड्यांक येता. प्रोसेस चालू आसतना किंवा किमोथेरपी किंवा हे हाका इम्युनिटी खातीर बी पेशंटाक असो कुशीक दवरचो पडटा काय? म्हणजे एक पेशंटाक कुशीक म्हणजे आमी सांगता पेशंट यू डोंट कम इन कॉन्टॅक्ट विथ पीपल हू आर इन्फेक्टेड. एक्झॅक्टली. सपोज धाकट्या भुरग्यांक नाक बीक व्हांवता जाल्यार किमोथेरपी तुजी चालू आहा जाल्यार यू शूड नॉट कम इन नियर, कित्याक ताजें इन्फेक्शन तूं घेवंक शकता. तुजें इन्फेक्शन ताका वचचें ना, पण त्या भुरग्याचें इन्फेक्शन जर आसा किंवा कोण तुज्या समोर तुवें किमो घेतल्या आनी पयले अरावंड 10 दीस आसा किमोथेरपी घेतकच, जाल्यार तुवें यू मस्ट टेक केअर ऑफ युअर सेल्फ, बिकॉज त्या टायम युअर फायटींग पॉवर इज सामकें कमी आसता, WBC बी कमी जाता. सो यू कॅन गेट इन्फेक्शन फ्रॉम अदर्स. सो तुवें मास्क घालूंक जाय, उगीच खंय गर्दी आहा थंय वचप ना, कोण खोकली करता जाल्यार लागीं रावप ना, हें करूंक जाय. पण तुजें डायट सारकें करूंक जाय तुवें. यू मस्ट हॅव लॉट ऑफ वॉटर. कळ्ळें न्ही? ऑल दीस थिंग्स ते तुका किमोथेरपी घेतना सांगतले. केस सुद्दां वता, हे सुद्दां टेम्पररी आसा. ते केस सगळे ओवर अ पिरियड ऑफ 6 मंथ्स सुमार सगळे परते येतात. मे बी लिटल बीट स्टायल मातशी वेगळी आसूं शकता, पण इट वील कम बॅक. इट इज नॉट दॅट इट वील वतले तुका सामकें. पण ते केस लोकांक ते किमोथेरपीन केस वता न्ही, लोकांक इम्पॉर्टंट ते म्हणटा ब्रेस्ट काडल्या जाता, पण ते केस वचूंक जायना, कित्याक एवरीबडी सीज द केस न्ही. सो तांकां ते मातशें एक बायलांक एक मातसो इश्यू आसता की केसांचो. पण नाव वी कॅन सेव युअर ब्रेस्ट. केसूय सुद्दां परते येतात. सो देर इज नथींग टू वरी अबाउट दॅट. रेडिएशन बी आसतना आमी कितें करता, रेडिएशनान ऑल्सो वॉमिटींग जाता मातशें, कोणाक कितें कितें त्रास जाता. नाव वी आर गिवींग देम कावन्सिलींग करतात आमी. गोवा कॅन्सर सोसायटी कडसून आमी कावन्सिलर एक फ्री अपॉयंट केल्लो आसा आमच्या मणिपाल हॉस्पिटलान. सो तातूंत नॉट ओन्ली पेशंटाचे रिलेटिव्स आर ऑल्सो अंडर स्ट्रेस. आमकां ऑल द टायम आमचें कशें दिसता आमकां की पेशंट आमी पळयतात, पण ताजे बरोबर जी बायल येता किंवा बाकीचे येतात, दे आर ऑल्सो अंडर स्ट्रेस. बिकॉज ते पळयतात न्ही, बाकीच्यांक पळयतात, हें पळयतात, आपलो हो उरतलो काय ना उरतलो, एक भंय आसता. सो तांकांय कावन्सिलिंगची गरज आसा. आनी वी हॅव फावंड दॅट आफ्टर वी हॅव अपॉयंटेड दॅट कावन्सिलर न्ही, तांकां खूब हेल्प जाल्ली आसा. म्हणजे लॉट ऑफ आमकां फीडबॅक बरो मेळटा. मानसीक तयारी थोडीशी करची पडटा न्ही दोतोर? पूण इवन रेडिएशनान न्ही, आतां आमी तांकां योगा बी करूंक लायतात. अच्छा. वी आर गिविंग देम, टेल देम टू लिसन टू म्युझिक, गो फॉर अ वॉक. ओके. कळ्ळें न्ही? घरा कडेन तुमी करा. प्लस आमी सगळ्या पेशंटांक बसून तांकां कावन्सिलिंग करतात. दीज थिंग्स आर नॉट क्युरेबल, बट दे हेल्प इन रिकूप म्हणटा. म्हणजे तूं बरो जावपाक मातसो चान्स करता. प्लस यू कंप्लीट द फूल ट्रिटमेंट. नाल्यार तूं ट्रिटमेंट अर्दोच तुका सोडून वता, म्हाका म्हणटा त्रास खूब जाले आनी हें जाले. सो यू मस्ट कंप्लीट द ट्रिटमेंट. थोडो त्रास सुद्दां आसलो न्ही जाल्यार तो कंप्लीट करपाची गरज आसा. आय नो माय वन ऑफ द स्टोरी. म्हज्या भावाचो एक रिलेटीव आशिल्ली,
ताणें म्हाका सांगलें इतकी तिका त्रास जाताले किमोथेरपीचे कळ्ळें न्ही ताणें सांगलें बंद कर म्हण नाका म्हणून ते आनी किमोथेरपी इतके हाजेर पावलो सामको म्हाका म्हणलें आय कॅन नॉट सी हर सफरींग सामको हांवें म्हणलें ना यू हॅव टू कंप्लीट कर टुडे 15 years शी इज अलायव्ह अरे वा एब्सोल्युटली फायन ती भुरग्यांची लग्नां केलीं सगळें जालें वॉट एल्स यू वॉन्ट त्या वेळार तो तुका दिसता की बाबा हे त्रास आपल्याक खूब जाता म्हणून पण ते त्रास इज वर्थ टेकिंग इज लायक डिलिव्हरीच्या वेळार आवयक सगळ्यात मॅक्झिमम त्रास जाता पण बिकॉज भुरगो बरो येवपाचो आसता भायर म्हणटकच तिका ते त्रास कांय कळना एक्चुअली मॅक्झिमम पेन एका बायलेक जावंक शकता इज ड्युरींग डिलिव्हरी पण तेन्ना आमकां कांयच कळना आमी अशेंच ते इवन ते एपिजिओटमी बी मारतात विदाउट लोकलूच मारतात ते सुद्दां तिका कळना बिकॉज शी इज ऑल द टायम अंडर देन ते हॉर्मोन्स आसता सगळे बॉडीन तुज्या एंडोर्फिन बी हातून तुका यू फील दॅट समथींग इज गूड कमिंग आउट हातून तूं मातसो डाउटफूल आसता आपण बरें जातलें काय ना बरें जातलें काय ना सो यू आर लिटल बीट ऑन द नेगेटिव्ह सायड ते पॉझिटिव्ह आसप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट असं सांगता दोतोर आतां हो विशय आयलो म्हणून कावन्सिलींग जें आसा पळय तें तुमी करतात पूण त्यात घरचे जे लोक आसात तांकांय एक कावन्सिलिंगाची गरज आसता न्ही पेशंटाक कसो हाताळप तो मागीर हाताळप इज वेगळी गोष्ट मानसीक दृश्ट्या ती बरी स्ट्रॉंग जाय सी इट इज नॉट इझी आनी कॅन्सरचें कशें आहा तुका बाबा आयज तुवें ऑपरेशन केलें लायक एपेंडिक्स आयज केली तूं गेलो घरा हार्टाचें ऑपरेशन तूं 10 दिसांनी गेलो परवा दिसांनी गेलो 2 ना आयलो फॉलोअप केली गुळयो चालू कर अशें ना हें ऑपरेशन जालें ऑपरेशना नंतर मागीर तुका किमोथेरपी जाली की तुका मदीं मदीं किमोथेरपी काउंट्स कमी जाले एडमीट कर प्लेटलेट्स कमी जाले जाल्यार प्लेटलेट्स दी ते जालें मागीर रेडिएशनान तुका डेली येवचें पडटा 6 आठवडे येवपाचें त्या मशिनान न्हिदपाचें मागीर वचपाचें परते मंडे टू फ्रायडे समबडी हॅज टू अकंपनी देम मागीर तांकां गाडी लागता हे लागता मागीर तांकां घुंवळ येता मातशी जी खावपाचें कंट्रोल आसता ओरल कॅविटी कॅन्सर आसता तांकां जेवपाक खावपाक मातशे त्रास आसता बिकॉज दुखता सगळें ते फायरिंग जाल्लें आसता सगळें सामकें थुकी कमी जाता लॉट ऑफ प्रॉब्लेम्स आर देर आनी ते कशें आहा ते पेशंट तो भोगतात म्हणटा आमी तशें टेम्पररी एटलीस्ट ही इज सफरींग पण ताजे कुशीक जे आहा बायल किंवा ताजो घोव आसता किंवा भुरगीं आसता तांकां हें पळोवप डिफिकल्ट आसता आनी भुरगीं आमी आतां पळयता आमी कावन्सिलिंगा खातीर आमकां खूब कळटा भुरगीं 10वी एग्जाम आसता 12वीक आसता कळ्ळें न्ही तांकां स्ट्रेस आमकां आमी वी डोंट इवन कन्सिडर द चिल्ड्रनाक स्ट्रेस कितको आसता फॉर एग्जाम्पल माय मदर वॉज डायग्नोज्ड इन कॅन्सर ऑफ द रेक्टम वेन आय वॉज आन्सरींग 12वी अरे बापरे हांव 12वी आन्सर करता तेन्ना तिका आमी तेन्ना मागीर दीस वॉज अरावंड केन्ना 1978 कळ्ळें न्ही तेन्ना मागीर सगळीं घेवन ताका मुंबय गेली गायतोनी डॉक्टरान डायग्नोज करतकच मागीर मुंबय थंय तेन्ना वेन शी वॉज ऑपरेटेड एक्चुअली आय वॉज नॉट विथ हर आय वॉज आन्सरींग माय एग्जाम सोंपतकच शेवटचो पेपर हांवें बस घेवन थंय गेला सो यू कॅन इमेजिन एंड शी कूड जस्ट सी मी कमिंग इन टू मेडिसीन म्हणटा अशें पण शी कूड नॉट सी मी पासिंग आउट ऑफ द मेडिसीन हें फुडलें तें कांय पळोवंक पावना पण आमची केअर वॉज टेकन बाय द फॅमिली See, that is what is I always tell. You must have a good family support, friend support. नाल्यार हें टायट करप इज नॉट इझी. आमच्या वेळा आमच्या चुलती आशिल्ली तिणें आमची बरी केअर घेतली म्हणजे आवय करच्यो ना इतकी सुद्दां त्यापेक्षा तिणें चड घेतली म्हणजे आमी शिकता म्हणल्यार ती बाबडी जागी ती आमकां च्या करून दिता हें करून दिता लूक आफ्टर व्हेरी वेल. चुलत भयणी चुलत भाव सो जॉयंट फॅमिलीचो व्हडलो फायदो आय हॅव सीन माय सेल्फ. आतां कशें आतां हांव म्हजी बायल म्हजे एक चलो एक चली आनी बायलेक जर कितें जालें जाल्यार देन यू आर इन सूप म्हणटा सो बिकॉज तो घोवाक खबर नासता की घरा कडेन तो खंयची शिकता कितें तीच सगळी हँडल करता. सो दीस इज अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन. मागीर तांकां आवय बापायची याद जाता कळ्ळें न्ही. मागीर ती आवय बापाय सांगता ना मातसो यो न्ही मातशें भुरग्यांक पळोवपाक जाय हें करून दॅट्स वाय यू मस्ट इवन इफ यू सेपरेट आवट न्ही दुसरे कडेन रावता देन यू मस्ट सेपरेट ऑन गूड टर्म्स. आय कॅन एश्युअर यू म्हाका आयज कितें म्हाका हांगा हार्ट एटॅक आयलो आनी हांवें भावाक फोन केलो तो सगळें काम धंदो सोडून हांगा परतो येतलो. इतकी तुका गॅरंटी जाय की आपूण बाबा आपल्या बरोबर फॅमिली आसा फ्रेंड्स आसा बिकॉज वी फायंड दॅट इज वॉट इज लॅकिंग. तुका एक सपोर्ट सिस्टम जाय न्ही असल्या हातून आनी यू रिक्वायर मॅक्झिमम इन कॅन्सर. बाकीच्या हातून कोण तुका हार्टाचे ऑपरेशन आयले ब्लड दिले गेले हांगा तुका कंटिन्युअसली यू रिक्वायर दॅट आय एम विथ यू म्हणजे कितें एम्पथी म्हणटा आमी म्हणजे असो हात धरलो न्ही आनी जस्ट से दॅट आय एम विथ यू. आमची बायलां कशें आगे तुजे केस गेले आतां कशें जातलें गे तुज्या भुरग्यांचें कितें जातलें गे तांकां कोण पळयता गे घरा कडेन घोवाक जेवण करून घालतलो म्हणजे तिका आनी टेन्शन घालपाचें. सामाजीक पातळेर सुद्दां हें हाताळपाची गरज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सांगता. हांव सगळ्यांक सांगता तेंच डोंट गिव अप दॅट तिका जसो की आपल्या नंतर
आमी पळयता, यू डोंट वरी, तूं कांय चिंता करना, तूं तुजें पळय, तूं सांबाळ, आमी आसता तुज्या फाटसून. इवन दीस टायप ऑफ सपोर्ट सिस्टम जे आसा न्ही, दॅट इज द मॅक्झिमम इज रिक्वायर्ड, वीच इज मिसींग इन द प्रेझेंट सोसायटी. आतांच पळय दोतोर, हरशीं आमकां दर वेळा फोन येता, पूण आज फोन ना, म्हाका दिसता थोडेशे लोक भिल्यातली आसतले, सामके भितात. म्हाका ऐकपा न्हू, तुमी जर आमचो कार्यक्रम आयकता आसत जाल्यार तुमी जरूर फोन करात, तुमचो विशय नांव घेनासतना तुमी सांगात, तुमचे कसले प्रॉब्लम्स जे आसात ते तुमच्यांनी सॉल्व करूं येता. आमचे दोतोर इतले तुमचे खातीर मानसीक तयारी आनी त्या शिवाय तुमची शारिरीक चांचणी ह्यो सगळ्यो गजाली आज गोंयांत सगळे कडेन उपलब्ध आसा. आनी चडांत चड कॅन्सर पेशंटा खातीर बऱ्यांत बरो ट्रिटमेंट हांगा मेळपाची शक्यता आमी न्हयकारूंक शकना. तेन्ना तुमी फोन करूं येता. फोन इन अस्तुरी कार्यक्रमांत आयज तुमी कॅन्सर आनी भयमुक्त जीण ह्या विशयाचेर आमची ही भासाभास आयकतात. दोतोर, खूब बरें दिसता तुमी आसा म्हणून. आनी थोडे लोकांचे काळीज बुंगबँग जालां जाल्यार तांणी ते गाणें लाय म्हजें. एक मनशाची एक मानसिकता आसता, आनी जेन्ना तो पेशंट जाता किंवा तो कॅन्सराचें दुयेंस ताका लागू जाता तेन्ना ताजी एक जो बॅलन्स आसता तो हालता. आनी अशा वेळार तातूंतल्यान दोतोर ताजी कॅपेसिटी जी तातूंतल्यान भायर सरपाची आसा ती बी कमी जाता. कारण खूब फावटी कॅन्सर जाला तुका अशें म्हणून कळटकच तो पेशंट आनिकूय डावन जाता आनी ताजी भितरली जी कॉन्फिडन्स जें आसा ते कमी जाता. हें कॉन्फिडन्स बळावपा खातीर दोतोर, एक दोतोर ह्या नात्यान किंवा तुमचे सामाजीक ह्या नात्यान तुमी अशा पेशंटांक कितें सांगूंक सोदतात? आमी केन्ना पेशंट आयलो न्ही पयलो आनी जर आसा जाल्यार आमी नॉर्मली पेशंटाक केन्ना डायरेक्ट सांगना. कळ्ळें न्ही, वी कॅन सी इट इज पेशंटाक सांगू अनलेस शी वॉन्ट्स टू नो ऑर ही वॉन्ट्स टू नो. तो मुद्दो म्हणटा ना आपल्याक सांग सगळें, म्हणजे तो गट काळजाचो आयकूंक दिसता. नॉट एवरीबडी इज लायक दॅट. नो बडी वॉन्ट्स टू लिसन दॅट वर्ड. म्हणजे तो कॅन्सर वर्ड सुद्दां तांकां आयकपाचें नासता. म्हाका ते कितें म्हणटात, तुजें दुयेंस म्हणजे म्हजें, म्हणजे हांवें केल्ल्या भशेन तें दुयेंस तुजें दुयेंस आसा, म्हणजे म्हाका यमराजूच धरतात ते सद्या, म्हणजे वतना हाजे कडसून वचपाचें अशें. म्हणजे तें नांव सुद्दां घेवपाक लोक सामके हें जाता. सो नॉर्मली फर्स्ट टायम जेन्ना पेशंट येता तेन्ना आमी सांगता की हें करूया, टेस्ट करुया, मातशें पळोवया, रिपोर्ट येतकच मागीर पळोवया. जरी आमकां खबर आहा की आसा म्हणून, पण वी डोंट टेल हर. पण आमी तांच्या रिलेटिवांक एक हिंट दिता, मागीर तिका भायर बसोवन मागीर तांकां सांगता हें अशें अशें आसपाचे चान्सीस आसा, कळ्ळें न्ही. पण इतक्या बेगीन तांकां कांय म्हणू नाका, मातशें तिका प्रिपेर जावनी, रिपोर्ट येवनी सारको, मागीर तिका कितें सांगूंक मेळटलें. आतां एक बेनिफीट जाला की सपोज तूं ब्रेस्ट जर सगळो काडचो ना जाल्यार तिका व्हडली सांगपाची गरज ना, कित्याक वी आर प्रिजर्विंग द ब्रेस्ट इन एनी वे. सो तिका सांगपाचें की ऑपरेशन करून ती गांठ काडपाची, ते रिपोर्टाक धाडपाचें. तो रिपोर्ट आयलो की मागीर हांव तुका सांगता की कितें आसा म्हणून. सो एटलिस्ट द मेजर पार्ट ऑफ द ऑपरेशन तुजें जातलें. बरें, तो म्हणटा तिका हळू एक तुजें रॅपो डेवलप जाता दोतोरा कडेन. एक ती म्हाका 2-3 मेळ्ळी की एटलिस्ट शी फिल्स दॅट लिटल कॉन्फिडन्स. मागीर तिका सांगूंक मेळटा की अशें की आमी पळयलां, आमी नांव घेतल्यान लोक थंय कॉलेप्स जाल्ले आसा भितर. लोक सपोज तो चलोय जेवटेन पडटा, मागीर दोगांक हँडल करपाक डिफिकल्ट जाता. सो यू हॅव टू बी व्हेरी टॅक्टफूल अशें सांगतना लोकांक सामकें. सो बिकॉज ते आर नेगेटिविटीच आसता तांची. सो तांकां एक पॉझिटीव हाडपाक आमी आतां एक कावन्सिलींग चालू केलां. पण सरावंडींग तुजें कशें आहा न्ही ताजेरूय खूब आसा. म्हणजे तूं पेशंटा समोरूच तूं म्हाका म्हणटा दोतोर ती बरी जातली, असले क्वेश्चन रिलेटीव घोव विचारता, बायल थंय बसल्या, ही बरी जावपाचे चान्सीस आसा, असले जर क्वेश्चन विचारल्यार मागीर तूं आमी मागीर ना बरी जातली, हय ना करून तिका डावट मारता मागीर हें कितें सांगचें. सो रिलेटिव्स ऑल्सो शूड अंडरस्टँड दॅट बाबा तिका मातशें भायर बसय, मागीर आमी उलोवया कितें. कॉल येता आमकां. हॅलो. नमस्कार बाब. नमस्कार डॉक्टर. नमस्कार. हय नमस्कार. म्हाका हें विचारपाक कॅन्सर विशयी की आतां इतर लोक तंबाखू खाता, तेंचें सेवन करता, तेंका जाता जाल्यार जी निर्व्यसन बायल पळय आहा न्हू तेंची स्तनाचो बीन कॅन्सर जाता, हो कसो जाता? दॅट इज बिकॉज ऑफ देर आर अदर फॅक्टर्स अदर दॅन द लोकल फॅक्टर. म्हणजे तंबाखूचो कसो आहा एक लोकल फॅक्टर आहा आपलो, तातूंतून जे रिलीज जाता, कळ्ळें न्ही, दे आर ऑल्सो मातशें डिप्रेसींग आसता सगळें. म्हणजे तुजी फायटींग पावर हें बी सगळें आसून कमी जाता. सो यू आर नॉट ओन्ली तुका की लंग्साचे आनी हे जाता, पूण बाकीचे ब्लॅडर कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर हातूंत सुद्दां जाता. आनी बायलांनी सपोज प्रेग्नन्सी वेळार जर सपोज पयल्या 3 म्हयन्यांक सिगरेट ओडली, भुरग्याचेरूय परिणाम जाता,
कळ्ळें न्ही, बिकॉज भुरग्याकूय त्रास जावंक शकता, भुरगो जाता तेन्ना. सो ते बरोबर आसा. हय. पण जेन्ना सामकी निर्वस्त बायलां आसता, सामकी खेडवळाक बिळाक कांय सेवन करना आसलेली ही बायलां आसा, हय. तांकां काय जालां तर म्हाका अदमास लागला म्हणून विचारया म्हणलें. नाही, इम्पॉर्टंट अशें आसा, सगळे तेच म्हाका म्हणटा. ना म्हणटा तुवें सांगलें म्हणून आमी सिगरेट ओडना, आमी सोरो पिना, आमी आमची भुरगीं टायमार जालीं, तांकां दूद सगळ्यांक दिलें, तरी म्हाका कित्याक कॅन्सर जालो? हो क्वेश्चन आहा न्ही, हो कोणूच आन्सर करूं शकना. कित्याक वॉट वी नो न्हय इज ओन्ली अरावंड 30-40% कॉजीस. तर हांवें सांगलें वदळ तुमकां आयकलें जाल्यार तुमी खबर ना की कॅन्सर एकाच हाज्या खातीर जाता असो नासता. जो सिगरेट ओडटा तोच सोरो पिता, तोच मांस खाता, कळ्ळें न्ही, आनी ताका मातशें जेनेटीक मातशें एक डिफेक्ट आसता, ताका जावपाचो चान्सीस सगळ्यान मॅक्झिमम. हांगा आमी कितकेशेच लोक पळयले जे सिगरेटी ओडून 30 ओडून 80-90 रुपया आसून पळयले, बट दॅट डजंट मीन ते तुका जावचें ना म्हणून. सो आमी पळयतना सायंटिफिकली पळयतना 100 जाणांनी बाबा 30 सिगरेटी ओडल्यो जाल्यार तातूंतल्यान 50 जाणांक जातलो न्ही, 50 जाणांक जावचो ना. पण हे 50 जाण जावचो ना न्ही, दे आर द मोस्ट डेंजरस टू द सोसायटी. कित्याक तांकां पळयता आनी ते सांगता सबंद पळय दोतोर म्हणटालो न्ही सिगरेट ओडटकच जाता, आपल्याक कांय जावना म्हणून. ती फॉर एवरी 1 मॅन हियर 1 मॅन इज वयर देवा कडेन. ताजी कोणाची चिंता ना, कित्याक तो दिसना न्ही समोर. हांगा एक समोर दिसता तुका तो 30 सिगरेटी ओडटा आनी तो म्हणटा आपूण बरो आसा म्हणून. सो दीस टायप ऑफ थिंग्स वील ऑलवेज देर. 100% रिस्क जातली म्हणून तुमी रावपाचें ना. वॉट वी आर टेलिंग इट टू डिक्रीज युअर रिस्क बाय अरावंड 30-40%. पण बाकीचे जे अरावंड 50-60% वीच नो बडी नोज की वाय इट हॅपन्स, ते आमच्या हातांत ना न्ही. पण एटलिस्ट आमच्या हातांत कितें आसा तें तरी आमी करुया न्ही. मागीर आमी करुया. आतां आमी सांगलें सगळ्यांक बाबा लग्न मातशें बेगीन जावपाचें, म्हणजे अरावंड 27. पयलें भुरगें तुजें बेगीन जालें, 30 वर्साचें पयलीं जालें जाल्यार चान्सीस ऑफ कॅन्सर जावपाचो 30% कमी जाता. तूं लग्न करतलो तें तरी आमी करूं येता. तितकें आमच्या हातान आहा तितकें करा न्ही. सगळें आमच्या हातान ना, तें आमच्या हातान ना, तें आमी कितें करूं शकता. दोतोर आमचे कडेन आनीक एक कॉलर आसा, विचारया. हॅलो. हां, नमस्कार. नमस्कार. एक दोतोर, तुम्ही खूप बरें इन्फॉर्मेशन दितात आणि म्हाका खबर येतलो. पूण एक प्रश्न म्हाका विचारपाचो. तुम्ही रेडिओ बी लागीं दवरला जाल्यार तो कुशीक दवराता, आवाज यें जाता. अच्छा, बंद केलो. व्हिडिओच आशिल्लो ताजेरूच हांव आयकतालें. खुबशे दोतोर हें आयलें म्हाका तुमचे भाशेंत हें आयकून. पूण आतां एक प्रश्न म्हाका विचारपाक जाय. खूब फावटी कितें जाता, आतां पळय मनशां मेळनात कोणाकी घरान तें दुयेंस जालें की, जाल्यार तांकां एक सामकें लास्ट सामकें तळमळटा तें पळयता तेन्ना जर तर ताका इच्छा मरण म्हणून कितें आसा ताजे विशीं जर तर थोडेशें कितें तुमचे ज्ञानांतलें सांगात आमकां. हय, दीस इज फॉर टर्मिनली इल. म्हणजे तुका आतां कॅन्सर जाला आनी तुका आनी कांयच ट्रिटमेंट अवेलेबल ना जाल्यार आतां आमी सद्या लिव्हिंग वील करूं शकता. तो तुजी लिव्हिंग वील म्हणजे यू कॅन से दॅट बाबा आपल्याक जर अशें कंडिशन आयलें, आपूण सामकी सिरियस जाली जाल्यार आपल्याक ओगीच व्हेंटिलेटर घालूं नाका आनी किमोथेरपी आपल्याक दिवं नाका, कळ्ळें न्ही. आनी अलाव मी टू हॅव अ पीसफूल डिग्निफाईड डेथ. म्हणजे सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणलें, इफ यू हॅव रायट टू लिव्ह यू हॅव रायट टू डिग्निफाईड डेथ ऑल्सो. पण दॅट डजंट मीन तूं बरो आसतना तुवें सांगा की आपल्याक मार म्हणून, कळ्ळें न्ही. म्हणजे इथेनेसिया जी आमी म्हणटा ती ना. दीस इज लायक अ पॅसिव्ह इथेनेसिया. म्हणजे कितें, वी वील नॉट डू मच फॉर यू. सपोज तुवें जर हांवें केलां म्हज्या बायलेन केलें, आमी सगळ्यांनी करून दवरला की आमची अशी परिस्थिती आयली की बाबा म्हाका आनी कांय ट्रिटमेंट ना एंड आय एम जस्ट स्ट्रगलिंग आनी तरी हांव आतां म्हाका खरंच मारता म्हणून हांव व्हेंटिलेटर घालतलो, मागीर तुका हें घालतलो, IV घालतलो, एंटीबायोटीक दितलो आनी तुका जगयतलो, हातून कांय अर्थ ना. सो हें करूंक मेळटा. आतां इट इज लिगली करूंक मेळटा. पयलीं आमी करताले कशें की बाबा ओके चल्याक सांगलें हें बाबा करूं नाका, हें केलें, पूण तेन्ना अशें लिगल बॅकींग नाशिल्लें. आतां तें लिगल बॅकींग मेळटा. पण हें डिसिजन कोण घेतलो? डिसिजन घेतलो 3 जाण पयलीं दोतोर फ्रॉम युअर हॉस्पिटल, ज्याच्या हॉस्पिटलांत तूं आसा, प्लस 3 जाण भायले गव्हर्मेंटान अपॉयंट केल्ले दोतोर. 6 दोतोरांनी सांगूंक जाय की तुका आनी ट्रिटमेंट करून कांय फायदो ना. 6 जाण जेन्ना दोतोर म्हणटले देन ओन्ली वी कॅन विथड्रॉ युअर सपोर्ट. म्हणजे तूं ऑलरेडी जर व्हेंटिलेटराचेर आसा जाल्यार आमी तो काडूं शकता, नाल्यार आमी घालत ना तुका व्हेंटिलेटराचेर अशें. पण हे 6 दोतोरांनी सांगूंक जाय की तुका आनी जगून तुजो बेनिफीट ना, तुका त्रास चड आसा. सो दीस इज इम्पॉर्टंट. म्हणून ताका सिस्टीम घाल्ली आसा. सो यू कॅन मेक दॅट वील, ताका लिव्हिंग वील म्हणटा. आनी ताका फक्त 2 तुजे कोण तरी हे जाय, म्हणजे तांणी तुज्या समोर सही मारली म्हणून, आनी एक गॅझेटेड ऑफिसर किंवा नॉटरी ते करून तुवें मामलेदारा कडेन व्हरून दिवपाचें. मामलेदार ते आपूण मागीर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन व्हरून थंय ते दवरतात. जेन्ना आमकां अशी परिस्थिती आयली तेन्ना वी कॅन आस्क द डेप्युटी कलेक्टर टू गिव अस दॅट. आमी ते वाचून मागीर तशें डिसिजन घेवंक मेळटा.
ओके ओके. थँक्यू. आणि समजा जर बिल केल्लें ना जाल्यार एडवान्स ना विलिंग तुवें केल्ली ना जाल्यार सुद्दां आमकां करूं शकता, प्रोवायडेड दीस प्रोसिजर इज फॉलोड बाय 6 डॉक्टर्सांचो. तुवें ते करूंकूच जाय अशें ना. सपोज ते दोतोर तुज्या दोतोराक दिसलें की हे हय म्हाका फायदो ताणें आपल्या मेडिकल सुप्रिंटंडंटाक आपयलो, आपल्या भशेनूच एकटो दोतोराक आपयलो, ते तिगूय म्हणटा हय ना, मागीर व्हडल्या 3 दोतोरांक आपयलो आनी देन यू कॅन डू इट. इट्स नॉट दॅट तुवें तें करूंकूच जाय जाल्यार जातलें. केलें जाल्यार मातशें बरें आसतलें. कित्याक आयज कशें आहा, एक चली हांगा आसता, एक चली अमेरिकेक आसता. अमेरिकेक चली आहा ते म्हणटा ना तुका सगळें चालू दवर. हांगाचे चली म्हणटा की शी इज सीइंग हर न्ही सफरींग, ते थंयसून सांगता की ना म्हणटा ना चालू दवर, पयशांचे कांय प्रॉब्लेम ना. आनी इट इज नॉट ओन्ली द हे सफरींग, इट इज अ मनी ऑल्सो न्ही. प्लस तो व्हेंटिलेटर तुजो चालू उरता, ज्या खऱ्याक पेशंटाक कोणाक गरज आहा ताका तो व्हेंटिलेटर मेळना. सो इट इज लायक अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन जाता. सो इट इज नॉट ओन्ली तुजें सफरींग कमी करपाचें पेशंटाचें, हय पेशंटाचें सफरींग कमी जाता, प्लस तुका फायनान्शियली तुका हेल्प जाता, प्लस तुमचे ग्रीफ जे आसता म्हणजे ते हे म्हणजे सगळे तुज्या बरोबर तूं व्हेंटिलेटर म्हणजे भायर 4 जाण बशिल्ले आसता, तांचे सगळ्यांचे लायफ बरें जाता. सो इट इज ओवरऑल गूड फॉर एवरी वन. करूंक जाता, फक्त त्या दोतोराची त्या देवा दोतोराची ती सिग्नेचर घेवपाचें जाता. हय हय हय. खूप सुंदर प्रश्न तुम्ही विचारलो आणि म्हाका दिसता दोतोर अशे तरेचे खुबश्यो गजाली. देव बरें करूं. तुम्ही खंयच्यान उलयतात? हांव पणजे. अच्छा 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 ओके. थँक्यू व्हेरी मच. तुमच्या धर्मान आमकांय कांय गजाली कळ्यो. असोच मोग आसूं न्ही आमचेर, दोतोराचेर दवरला तसो. थँक्यू. आनी शकुंतला तुमकांय थँक्यू. तुमच्या खातीर आमकां खूब इन्फॉर्मेशन मेळटा. शकुंतला तुजेय देव बरें करूं. थँक्यू. बरें आं, बरें आं, देव बरें करूं. दोतोर तांचो प्रश्न खूप मार्मीक आशिल्लो. No, this is important. This is a new thing which has come. And I mean, Goa, we have already put the system in place. Justice महेश सोनाक सर आशिल्ले, तांच्या चेअरमॅनाचे आमी जेन्ना पोरूचे आमचे IMA थ्रू आमी केल्ले ते खुबश्यो मिटिंगे घेवन आमी सगळ्यांक आफोवन तांचे सोल्युशनां घेवन एक सिस्टम जाग्यार घाल्या. तातूंत दीस इज ओन्ली फॉर टर्मिनली इल पेशंट, हे लक्षात आसूंक जाय. नॉट फॉर अदरवायज हू इज कॉन्शियस आनी म्हणटा आपल्याक ना मार म्हणून. आमचे कडेन अशी एक केस आयली, काय नाही तांणी धाडली आमकां आनी स्टेट लिगल ऑथॉरिटीन धाडली, ताका वचून पळोवन घरा कडेन पळया म्हणून. आमी ताच्या घरा गेले, म्हणजे घरा वचून आमी ताका पळय, ताची परिस्थिती खरीच मातशी, पण ही इज फुल्ली कॉन्शियस, तो इंटेलिजंट मनीस, पण इतके सकयले चलना ताचे. फक्त असं बोट चलता न्ही, त्या बोटाचेर तो सगळे ते मोबायल चलयता, ताका खावंक कळना. तो म्हणजे आमच्या दुखां आयली दोळ्यांत. ताणें म्हाका म्हणलें सर आपल्याक मांडवीत तिरेचे व्हर थंय आपूण असो करून पडटा सगळें, म्हणजे तितकी सुद्दां स्ट्रेंथ ना ताका. म्हणजे आमी हाल्ले सारके, पण वी आर हेल्पलेस बिकॉज इट इज नॉट अ टर्मिनल इल पेशंट. ही इज फुल्ली कॉन्शियस सारको. तो सांगता आपल्याक आपलो खून सुद्दां करूं शकना. आपल्याक बायलेन हाडून दिली, बायल ताची बरी केअर घेता, तिने सोरो हाडून दिलो जाल्यार तो मारपाची ताकद आपल्या कडेन ना. खूपच वायट दिसलें ताका पळोवन. हांवें एक्चुली जजा कडेन हांवें उलयलो सर आमी कितें करूं शकता हाच्या खातीर. तो म्हणटा ना, दिस इज नॉट इन अवर डोमेन, हे हातून ना, दिस इज लायक अ युथेनेसिया. सो युथेनेसिया इज इलिगल इन आमच्या हातून. म्हणजे तुका जाय तेन्ना मारप इज नॉट दॅट. ओन्ली सपोज दोतोरांनी सांगलें की बाबा हे आसता जाल्यार ते आमी ताका सांगलें तुजी आमी ती वील तुजी उलयला, हाच्या पेक्षा तूं आनी सामको असो सिस्टमीन पावलो की तुका व्हेंटिलेटर घालूंक जाय, देन ओन्ली वी कॅन विथड्रॉ दॅट व्हेंटिलेटर, बट नॉट नाव. दोतोर आतां ऑपरेशन करतात, पण एक रिस्क म्हणून आमी ऑपरेशन करतात आनी तें ऑपरेशन करतकूच जे पोस्ट कॅर आसता, कित्याक खूब फावटी तें रिलॅप्स जाता आनी परत तो चाळवता न्ही. अशे वेळार दोतोर ताका एक कितें वेगळी कॅर बी अशें कितें आसा? वेगळी कॅर आसना, म्हणजे इट डिपेंड. ऑपरेशन केलें न्ही, तुका गूड ICU आसूंक जाय. तुका व्हडलें ऑपरेशन, तुका लंग्स करतलो, पॅनक्रियास करतलो, लिव्हर करतलो, गूड सपोर्ट सिस्टम ऑफ द ICU इज निडेड फॉर दीस टायप ऑफ पेशंट. ते जालें की मागीर रिपोर्ट इम्पॉर्टंट. फायनल हिस्टोपॅथॉलॉजी रिपोर्ट आहा न्ही, ताजेर तुवें एडिशनल तुका आनी कितें ट्रिटमेंट जाय, तुका किमोथेरपी जाय, तुका रेडिओथेरपी जाय, हे सगळे डिसिजन आसा न्ही, हे त्या रिपोर्टाचेर जाता. सो रिपोर्ट येतकच सगळे दोतोर ते बसून तांकां एक ट्युमर बोर्ड आसता, सगळे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मागीर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आनी आमची पॅथॉलॉजिस्ट, हे सगळे बसून ताजो वी कॅन डिसायड बाबा ह्या पेशंटाक हो आनी एडिशनल ट्रिटमेंट जाय, किंवा बाबा ह्या पेशंटाक आनी कांय करपाची गरज ना, ऑपरेशन इज सफिशंट म्हणून. सो अशें एक पॉसिबिलिटी आसूं शकता. दोतोर तुमचे कडेन इतले मॅटर आसा, आमचे कडेन वेळ तितलो कमी ना, आमी परत मेळया आनी हाजेर बी उलोवया. पूण आतां एक काल आमी हो कॅन्सराचो दीस पाळ्ळो, वर्ल्ड कॅन्सर डे संवसारीक. म्हणटकच हे जे कॅन्सरचे संदर्भांत एक
बऱ्यांत बरें आनी गोंयचे अपुर्बायेचे अशे तुमी ऑन्कॉलॉजिस्ट आनी तज्ञ आमचे कर्करोगाचे. ह्या संदर्भात एक आमच्या लोकांक तुमी एक बरो संदेश दिवचो आनी मागीर आमी निरोप घेवया. म्हाका दिसता वेळ आमकां परमीट करना. टेक ऑफ मेसेज इज व्हेरी सिंपल. हांवें सांगलां तशें अर्ली डायग्नोसीस सेव्स लायफ. तुजें डायग्नोसीस जर स्टेज 1, 2 जालो जाल्यार तूं टोटल बरो जावंक शकता. सेकंड थिंग, to remain healthy, you should stay away from tobacco and alcohol. You should keep yourself fit. To exercise, even 30 minutes walk every day. And last is good diet. As much as vegetables. चिकन बिकन खाल्ल्या जाता पण नॉट एवरी डे. आनी मांस तर मातशें खावूच नाका बिकॉज मांस इज रेड मीट इज मोरी डेंजरस. सो दीस थिंग्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लायफ. Stage 1, तुजो बरो जावपाचो चान्सेस इज मोर दॅन 90%. Stage 2, it comes to around 80%. Stage 3, it comes to 50%. And Stage 4, God has to be there with you. So you have to come early. This is very simple. आनी दोतोर अशें सगळें जातकूच तुमचे सारके दोतोर तांकां मेळप म्हणटकूच दुदान साखर. You are always there for the patient. मागीर there can be only one winner in this. Either the patient wins or the cancer wins. And patient has to win. So he has to be positive and he has to win this battle. वा दोतोर म्हाका दिसता एक पेशंट आनी कॅन्सर हे दोगूय जाण विन जातकूच देन डेफिनेटली तुमचे सारके दोतोरूय विन जातात. आनी खूब खूब बरें दिसलें तुमी ह्या स्टुडियोंत आयले. तुमचो खूब खूब मोलादीक वेळ. अशेंच आमचे सगळे गोंयचे कॅन्सराचे पेशंट किंवा कॅन्सर जाता असो कोणाक दिसता जाल्यार आमच्या दोतोराक तुमी दर्शन घेवचें आनी तुमकां ह्या भंया पासून मुक्त दवरतले. दोतोर नाचुया कुपासार तुमगेले. थँक्यू. देव बरें करूं. ओके.